विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाची वीक्षकांक नमस्कारो. हांव चेतना नायक. आजी आमगेल संगात भंगरा शिक्षण ह्या उपाख्यानांतू स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी हांगाचे एक जागतिक पट्टेंतू 2% ಸಂಶೋಧಕಲಂತೂ ಅಗ್ರ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾವನು ಯೆನೆಪೋಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಾಂತೂ असोसिएट प्रोफेसर जावनु 2025 अंतू भारताचे ऑन्कोलॉजी आणि कार्सिनोजेनेसिस ह्या एक क्षेत्रांतू 7 श्रेणींतूची नाव केलेले एक हेग्गळिके एक पात्र जल्लेले आमगेले डॉक्टर मंजेश्वरा श्रीनाथ बाळिगा हनी. डॉक्टर मंजेश्वरा श्रीनाथ बाळिगा मॅम नमस्कारू. आयचे भंगरा शिक्षण ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करते. नमस्कार आणि मस्त थँक्स. कसं म्हणल्यार हे असल फोरम आमगे समाजा जावक वेरीन आम्ही सिनियर पीपल आम्ही नेक्स्ट जनरेशनाक कसं एज्युकेशनाक कशी हें करीत म्हणून आम्ही हें करीत असल एक अवसर दिता आसाची. थँक्स फॉर दॅट ऑपॉर्च्युनिटी. धन्यवाद ती. आता आमगेले सोयरे भंगरा शिक्षण ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमाक आयिल्ले सोयरेले एक सान ओळख कोण दिवच्याक हांव इच्छा पावता. डॉक्टर मंजेश्वरा श्रीनाथ बाळिगा हनी पॉप्युलर नावाचे ट्रॅव्हल्स मालिका प्रभाकर बाळिगा आणि प्रेमा बाळिगा हंगेले मलगड पोतू. हनी सेंट अलोशियस ಶಾಲೆಂತೂ ಶಿಕ್ಷಣ आणि पदवी पूर्व अध्ययन कोर्नु ಮಂಗಳೂರು विश्वविद्यानिलयांतू जीवशास्त्र विषयांतू कॉलेजू आणि स्नातकोत्तर पदवी प्राप्त करून घेतले. हनी आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भरतनाट्य नृत्यगार जावनु नाव केला आणि इंग्लंड अंतू चल्लेले 21चे कॉमनवेल्थ यूथ एक्सचेंज कौन्सिलाचे विद्यार्थी रायबारी जावनु भारत प्रतिनिधिसिला आणि थैंचे इंग्लंड राणीकೈ हनी एक मेळलेले एक होड एक क्षण हंगेल जावन आसा. 2003 मणिपालाचे कस्तुरबा वैद्यकीय कॉलेजांतू विकिरण जीवशास्त्रांतू PhD अध्ययन केले. मुंबईचे टाटा मेमोरियल सेंटर सुधारित तरबेती आणि अमेरिकाचे बर्मिंगहॅम अलाबामा विश्वविद्यानिलयांतू पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप आणि चिकागो इलिनॉइस विश्वविद्यानिलयांतू कॅन्सर तडेचे आणि मेटास्टासिस क्षेत्रांतू दोन्हीचे पोस्ट डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करून घेतला. डॉक्टर श्रीनाथ बाळिगा हनी भारतांतू युनेस्को बयोएथिक्स स्थापक सदस्यालांतू एकली जावन आसाती. डॉक्टर श्रीनाथ बाळिगा मॅम आयचे भंगरा शिक्षण ह्या एक कार्यक्रमाक परतून तुमका स्वागत करता. थँक्यू. आता आम्ही संदर्शन करताना प्रति एकला लेख बाळपण म्हळ्यार ह्या एक क्षेत्राक पावच्याक तंगल बाल्य थंय घेतीर शिक्षण आसच्या पुरो संस्कार आसच्या पुरो मुख्य जावन आसता. तुमगेल बाळपण कशें आशिल्लें? निगेल बालपण वॉज लायक अ नॉर्मल GSP कम्युनिटी भितर आमकां कशी शिक्षण दिताचे घरा भितर तशी आशिल्लें. मागीर आज फ्रीडम फायटर जावन आशिल्लो, स्वातंत्र्या खातीर हें कोरून आशिल्लो. एंड तसो मेल घरा भितर ते एक फ्रीडम फायटर जाले. राष्ट्र हें तसले मने बॅकग्रावंडा घर बी गेले. मागीर अम्मा बट्टल घरा दुकान आशिल्ली. तसो न्हू ते दैविक आणि ते कमल संस्कारू प्लस राष्ट्रभक्ती ह्या दोन्ही म्हाका घरा भितर हें मेळ्ळेले. ते एक देवाल अनुग्रह म्हाका. मागीर आमी सानपणी हातून कसो म्हळ्यार आमी वेंकटरमण देवस्थाना भितर आसून आमी ते हातू भितर थंय शिकिल्ली आमी आमगेले संस्कार ह्या पर्यंत. म्हगेले एज्युकेशना विशयांतू हांव सेंट अलोशियस इन्स्टिट्यूशनाक थंय दुखुनूची म्हगेले एका क्लास दुखून थंय दुखुनूची शिकून आयिल्लो हांव. एज्युकेशन म्हाका थंय दुखून मेळ्ळेलें मेन इट वॉज अ ऑल रावंड एज्युकेशन म्हाका थंय मेळ्ळेलें. एलोशियसा भितर ते खाली विद्याभ्यास मात न्हय विंगडाक इम्पॉर्टन्स दिवपा आशिल्ली त्या टायमार. तसो म्हाका त्या शिकवणे वटूची म्हाका डान्स एथलेटिक्स म्हळ्यार रनिंग सिंगींग हातू पुरांतू म्हाका थंय ट्रेनींग मेळचें म्हाका थंय अवसर मेळ्ळे. सो थंय म्हाका तशी. मागीर ह्या कॅन्सर फिल्डाक भितर येवच्याक हांव सान दुखून डिसायड केलेलें. म्हाका कारण कशें म्हळ्यार म्हगेलो अम्माल अण्णा हांव सान आसतना म्हळ्यार म्हाका 4 वर्स आसतना ही डेवलप्ड ओरल कॅन्सर म्हळ्यार तांकां तोंडा कॅन्सर जावन ही डायड. ताजे नंतर इमिडिएटली आमी घरा भितर आशिल्ले एक काम करताले ताका ओरल कॅन्सर आयले. मागीर म्हगेल्या टिचराक सोफी डिसोजा एलोशियस हायस्कुलांतली
तिका ब्रेस्ट कॅन्सर आयलें एक सना एज भितरची हायसो म्हळ्यार ते 3 कॅन्सर हें पळोवन तेन्ना हांव डिसायड केलें कसं म्हळ्यार हांव करियरा भितर कॅन्सर रिसर्चान तूं वचूं काय म्हूण तेन्ना दुखून न्ही कंट करून म्हगेलें एक करियर ग्राफ हांव तशीच ताजे वेरीच हांव हें करता येयलो मागीर येत मेन गड येता म्हळ्यार केन्ना म्हळ्यार एक खंयचे स्टुडंट्सांक 10th जाताना ते 10th शकता निमगू हय ते 10th येताना कसं म्हळ्यार म्हाका मनाक दृढ आशिल्लें कसं म्हळ्यार हांव सायन्स फिल्डाक वत्ता म्हूण तशी सायन्स फिल्डाक आयलो PCMB त्या टायमार तशी कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स बायोलॉजी चार कॉम्बिनेशन घेवन आशिल्लें PCMB घेतलें मागीर हाजे नंतर PUC नंतर हांव डेलिब्रेटली वेंट इन फॉर हाका BSc भितर मायक्रोबायोलॉजी कॉम्बिनेशन घेवन हाका गेलो मागीर बायोसायन्सीस हें करून MSc करून म्हगेलें मास्टर्स डिग्री हें जालें आनी तेन्ना कसं म्हळ्यार आय मेड डेलिब्रेट एटम्स म्हणून डेलिब्रेट म्हणून हांव मेल कोर्सा मेल कसं शिकूं काय ताजे ओटूचे कॅन्सरा विशीं वाचूचें हें करचें तें करचें पुरें हांव तेन्ना दुखून स्टार्ट करून आयलां PUC टायम दुखूनच स्टार्ट करून आयलां तें म्हाका मुखार हाका वताना मस्त सहाय जालें म्हाका PhD वताना मणिपालाक तशें आता तुम्ही सांगताना कळलं मला PUC जगताना एक गोंधळ असतं खंयचे विषय आयक करचे म्हणून तशी तुमगेल मनान तू स्थिर आशिल्लें तुमगेल टीचर्स आली पळोवन हांव कॅन्सर फिल्डान तूच मुखार एक कसं एक संशोधन करता म्हणून तशी तुम्ही PhD संशोधन केलेल्या विशयार सांगू येतले खंयचे विषय तुम्ही केलेला हांव PhD करताना तांतू भितर म्हाका दृढ आशिल्लें कसं म्हळ्यार म्हाका हें हांवें सांगलें सायंटिफीक वॅलिडेशन ऑफ इंडियन मेडिसिनल सिस्टम्स म्हळ्यार आमगेल्यान तो फूड दुखून काणा येयला आमगेले आयुर्वेदा जेव योगा जेव युनानी सिद्ध हें पुरे मने मद्दू आसा ताजे बेनिफीट कितलेकी आसा जाल्यार कसं म्हळ्यार ते सायंटिफिकली संशोधन करून कोणें हें करनी चिशिल्लें आनी हांव हें सांगता 1993 टायम त्या टायमार ह्या विशयाचेर कोणेंय रिसर्च करता नाशिल्लें कोणें हाजे वयर वर्क करता नाशिल्ली मेगील टीचर प्रोफेसर उमादेवी म्हणून शी वॉज द फर्स्ट वन ती सुरेश मनीशी ते हाजे विशय वयर हें असल पळय आमगेले भारताचे मद्दीन पद्दती वयर काम करता आशिल्ली म्हणजे ती तुळसी वयर काम केलेलें तुळसी अश्वगंधा वयर त्या म्हाका हें केलें गायडन्सारी मागीर तिगेल स्टुडंट डॉक्टर जेगेतिया म्हणून गणेशचंद्र जेगेतिया सो तांणी मेगेल गायड जावन आशिल्लीची तांगेल अंडर हांव PhD काम करताना हांव सप्तपर्णा वयर काम केलें सप्तपर्णा म्हळ्यार आमगेल्यान तो हालेमरा मेगेल PhD वर्क संतनिरुका वयर आमगेले ते आटी म्हयन्या वेळार ते श्रावणा म्हयन्या वेळार ताजी हें साल काण ताजे कसाय करून पिताचे आमी मेगेल ते व्यासन ताजे वयर आशिल्लें आनी ताजे हें अर्बुदा वयर कॅन्सर म्हळ्यार अर्बुदा वयर कशी ताजी हें आसता ते म्हळ्यार आमगेल्यान तूं ते आयुर्वेदा हांत भितर वाक्यान आसा कसं म्हळ्यार सप्तपर्णा अश्वगंध हें पळय हाका अर्बुदाक दिवचे तसले चरक संहितांत भितर आशिल्लें तसो ते सप्तपर्णा घेवन ताजे वयर काम केलेलें ताजे ओटूच हांव कसं केलें म्हळ्यार आवळ्या वयर आवळ्ळो आनी हेजे वयर आल्ले जिंजर हे दोन एडिशनल प्रोडक्ट्स हांव सायड वर्क करून तेन्ना मेल वर्क करून मेल PhD नंतर मेल आनीक 2-3 टॉपिका वयर वर्क केलेलें मणिपाला भितर त्या टायमार आमकां फूल फेसिलिटी आशिल्ले अँड मेगेले गुरू तांणी सांगलें कसं म्हळ्यार हांगा काम करूं तुका फेसिलिटी आसा तुका कितलें काम करूं जाता तूं कर हें तुगेलें PhDचे हाजे टॉपीक ताजे नंतर विंगड टॉपीक तूं करता जाल्यार कर तितले नमने हें आशिल्लें आमकां तें हें आनी डॉक्टर रामदास पै मामू आनी वसंती पै मॅडमान तांणी आमकां फुल्ल सपोर्ट दिलेलो त्या टायमार PhDक आमकां स्टुडंट्सांक कसलें करता जाल्यार फुल्ल सपोर्ट मेळ्ळेलो त्या सपोर्टा मिल्तीन आमी आज ह्या पोजिशनान पावल्याची ते आमी विसरूं ना मेगेल टीचर मेगेल गुरू वर आनीक रामदास पै मामा आनी वसंती पै माय आमगेल हेल्प आमगेल आमी विसरूं ना कित्याक म्हळ्यार त्या बेजच आमकां आजी ह्या स्टेजाक हांव पावयलें आणि तुम्ही सेकंड पोस्ट डॉक्टरल पदवी वरने केलेले आसा हे करच्याक एक कारण आणि केल्ले निमित्त कितले एक उपयोग जाला केन्नाय एज्युकेशना भितर एक
बायलगावचे एक अनुभव असल्यारच पळय इट्स ते ते भयंकर एडवांटेज असतं, मस्त एडवांटेज असतं. आणि मेगेल PhD तशीच हांव टाटा मेमोरियला वचून हें कॅन्सर प्रिव्हेंशन म्हूण टॉपीक आसा त्या टॉपिका वयर म्हळ्यार कशी कॅन्सर प्रिव्हेंट करीत म्हणून त्या टॉपिका वयर हांव डॉक्टर गिरीश बिमारू म्हूण तांगेल अंडर वर्क केलेलें. ते म्हाका हेल्प जाल्ली म्हूण खंय म्हळ्यार म्हाका हांगा USA वतना म्हाका वर्क केलें कसो म्हळ्यार स्कीन कॅन्सराचे वयर कशें प्रिव्हेंट करचें म्हणून. स्कीन कॅन्सर ती हाजे वयर कसो वर्क केलें म्हळ्यार मेनली म्हळ्यार ग्रीन टी पॉलिफिनॉल. ग्रीन टी म्हळ्यार आतां आमगेली च्या आसा तातूंत भितर ग्रीन टी म्हूण आसा तें आत्तां फेमस आसा. ते त्या टायमार ग्रीन टी इंडिया भितर नाशिल्लें बट ते USA भितर मस्त फेमस. अक्रॉस द वर्ल्ड ग्रीन टी इज व्हेरी फेमस. ग्रीन टी आनी ग्रेप सीड पॉलिफिनॉल म्हळ्यार आतां द्राक्षे बी आसाची ते आमी उडयताची बट ते बिंत भितर मस्त सत्व आसा ते ताजे वयर ह्या दोन हाजे वयर हांव स्कीन कॅन्सराचे वयर वर्क केलेलें. मागीर ताजे नंतर हांव ते अलाबामा आसतना मागीर शिकागो गेले नंतर हांव सिलिनियम म्हूण एक हें आसा एलिमेंट आतां आमी झिंक आयर्न कशें आमगेली बॉडी जावका तशी सिलिनियम म्हूण एक हें आसा मेटल आसा तें आमगेल्या जिवाक मस्त अगत्य. ते हाऊ सिलिनियम कशी प्रॉस्टेट कॅन्सर प्रिव्हेंट करता कशी ब्रेस्ट कॅन्सर प्रिव्हेंट करता त्या हाजे वयर ॲलन डायमंडान ಒಟ್ಟು काम केलेलं. ॲलन डायमंड वर्क विथ द नोबल लॉरेट तशी. सो दॅट वॉज व्हेरी हेल्पफूल फॉर मी बिकॉज इट रियली ते कसं म्हळ्यार आमगेले परिज्ञान सगळेच एक नमुन्याचे इम्प्रूव जाले म्हळ्यार चड जाले. इंग्लिशान सांगताले ते ब्रॉडन द हॉरायझन्स म्हणटाचे आमी. कशें म्हळ्यार आमगेले एक आशिल्ले आमगेले हे सगळे नॉलेज बेजाची इम्प्रूव जाता त्या मुख्य केन्नाय तशें. आणि हांव एक अभिनंदन करता विश्व कोंकणी वाहिनी टिमा तर्फेन. कित्या म्हणल्यार एक अग्रस्थानांत येवका 2% संशोधकाले स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी तयार आणि 7th रँकान तुमी आसा ती कार्सिनोजेनेसिस आणि ऑन्कॉलॉजी विशयात. सो ह्या पुराय साधन करता जाल्यार एक सान सुमाराने आणि आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदायांत मस्त उणेची एक विरळाती विरळात म्हणत आमी एक 3-4-5 जनांतू तुमी एक तशी आमगेले फुल विश्व कोंकणी टिमा तर्फेन तुमकां अभिनंदन करता. तशीच ह्या एक स्थाना येवन पळोवपाक जाल्यार कितले परिश्रम घाल्ला तुमी आणि ह्या एक स्थान तुमकां कशी एक प्राप्त जावचें साध्य जाल्ले परिश्रम. तें एक दिसाचें काम न्ही तें इट्स मोतैद वर्साचे ते एफर्ट्स आनी कसं म्हळ्यार म्हाका ते दैवानुग्रह अशें पडटा की म्हगेले ते फुडले जल्मास ते सुकृत भाग्य की गोतना म्हाका भारी लायक टिचर्स मेळ्ळीची गुरू मेळ्ळीची शिकवचे. तितल्या नंतर मेल कोलॅबरेटर म्हणटा म्हगेले काम करताले जन आसा पळय थंय म्हाका लायक जन मेळ्ळीची. आनी व्हेरी मुख्य कसं म्हळ्यार आज म्हाका एक मस्त खुशी अशी कसं म्हळ्यार हांव कितले जन स्टुडंट्सांक ट्रेन केला. दे वेर वंडरफूल इन वर्किंग विथ मी. तांणी म्हगेलो काम कोर न्हू आज तांणी बारी लायक पोजिशन आसा म्हगे स्टुडंट्स 50+ स्टुडंट्स म्हगेले बायलगांवांत पुराय विंगड कडेन आसाची मेडिकल डॉक्टर्स रिसर्चर्स इंजिनियर्स पुराय आसाची टायप स्टुडंट्स. ते म्हाका देवान दिलेलें भाग्य. आनीक मोतैद वर्स चुकून वर्क ते इतले वर्स ते परिश्रम आनी इंग्लिशान ते प्रोवर्ब आसा द सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क इज हार्डर वर्क. देर इज नो शॉर्टकट्स. देर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट्स. हे कसले काम चोर जावन कसले काम उणी करूं गेल्यार ते एक दीस 2 दीस तुका बेनिफीट दिवचे पडो ते तुका एक दीस 2 दीस लाभ दिवचे पडो बट ऑन अ लॉंग रन अँड टू अचीव दिस ह्या पोजिशन हांवें पावच्याक मस्त वर्स लागला. आनी 2020 देखून 7 फावटी हांव ह्या स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटी भितर 7 फावटी हांव ह्या अंत भितर टॉप भितर हांवें पावला हांव. आनी इंडिया भितर टॉप 10 भितरय आसा हांव इतले ताई 2019 देखून 2025 अंत भितर आसा हांव. ते पुरो हांव सांगता कसं म्हळ्यार आनमल आशिर्वादू गुरुवर्याल आशिर्वादू आमगे स्वामेल सुधींद्र तीर स्वामेल आशिर्वादू आनी म्हाका मेळ्ळेले ते स्टुडंट्स आनी मेल कोलॅबरेटर्स तांणी नाशिल्ले जाल्यार हांव आज ह्या पोजिशनान पावना आशिल्लो. आणि तुम्ही केलेलं ते संशोधन आणि फेलोशिप तुमकां कशी पुराय खंयची पुराय युनिव्हर्सिटी देखून प्राप्त जाल्ले.
मिगेल शिकवण मणिपाल दुखून आणि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल. टाटा मेमोरियल इज इंडियाज अग्रस्थानाचे हे नंबर 1 हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटर कॅन्सराक. मागीर युनिव्हर्सिटी ऑफ इलिनॉयस एट शिकागो थंय मेल सेकंड पोस्ट डॉक्टरल. फर्स्ट पोस्ट डॉक्टरल वॉज इन युनिव्हर्सिटी ऑफ अलाबामा एट बर्मिंगहॅम. हें पुरे अंत भितर कसं म्हळ्यार हांव दॅट्स हांव कोणाकय सांगतालें फ्युचराक आमी केन्नाय फोकस्ड आसूंक. हांव कॅन्सर एरिया भितरय वर्क करून या मेल कसं वर्क आसल्यार कॅन्सर एरिया तांत भितरय हें करून गेला. हांव फील्ड डिविएट करना. हांव कॅन्सर फील्ड सोडून आर्थरायटिसाक जावं विंगड फिल्डा वचचें चड. आमी ते केन्नाय फोकस्ड आसूं. आतां घोड्या कशें आमी कडी वाणगाणला मॅच आसता पळय तशी आमी आमगेले मात्ता कडी वाणगाणला आमी त्या एरियान आसूंक शकता. तें एक मुख्य केन्ना. आणि तुम्ही 3 दशकां दाखोवन ह्या एक आता तुम्ही उलयतात म्हणजे एकाक फोकस जावन आशिल्ली ती म्हणून तशी ह्या वैज्ञानिक वृत्ती जीवन कशी असेल तुमगेला कसं पुरा अध्ययन तुम्ही केलेलं असं पळयत वृत्ती जीवन म्हणटा आमकां आमी आमगेले इन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट म्हळ्यार आमगेले ते आमी खंय काम करताची तांगेले ते इन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट आनी आमगेले इंट्रस्ट आमी ते दोन मॅच करून आमी काम करता जाता. म्हगेले इंट्रस्ट आसा पूण पळोवन घेवच्या खंय ना जिते आमी इन्स्टिट्युशनल हें घेवका ते अति मुख्य. ते दोन आमी हें करून आमी ते मिड वे घेवन केन्नाय वचूका एक. मागीर आतां पळय पटी जाता कसो म्हळ्यार आमी आमगेले फिल्डच पूण आमी घेवन बेसनाची आमी ಸ್ವಲ್ಪ सायड फील्ड घेवन वताची जाल्यार आमी ते मेन जावन घेयनाची. ते म्हणटाना आतां कसं म्हळ्यार एक मिडला भितर हांव मास्टर्स इन सायकॉलॉजी एंड सायकोथेरपी केला. आय एम ऑल्सो अ कावन्सलर एज पर द अंत भितर कावन्सलिंग आनी अंत भितर हांव स्टुडंट्स कावन्सलिंग आनी कॅन्सर कावन्सलिंग केलेलें. कॅन्सरा भितर एंड ऑफ लायफ कावन्सलिंग म्हणटाची. एंड ऑफ लायफ म्हळ्यार इट्स लिटल कॉम्प्लिकेटेड कावन्सलिंग. हे दोन कावन्सलिंग कोर्स केला हांवें. And I do counseling also, but now I have stopped counseling. I'm completely research आसा. That helps in especially patients alot work करताना आता एक अर्बुद जालेले एक पेशंटाक तागेलोट काम करताना तांगेलोट काम नाही सांगेलोट डीलिंग करताना तांगेलोट हें करताना आमी ते अर्थ करून आमगेन हें करताना सायकॉलॉजी मस्त जावं करता. ते मनो तांगेले शास्त्र तांणी मनस हें कसं आसताची तसल काम केलां हांवें. मारी अंत भितर एक मुख्य कसं म्हळ्यार आमकां ते पेशंट अलट वर्क करताना तांगेले ते फॅमिलीचे अलियन्स पळय ते हांव केला. आनीक योग निद्रा म्हणून एक आमगेले एक हें आसा ते आमगेले इट वॉज अ टॉप. म्हाका योगा भितर मस्त इंट्रस्ट आशिल्लो. आय ऑल्सो यूज टू डू योगा वन्स अपॉन अ टायम. तेन्ना योग निद्रा म्हणून एक आसा ते कॅन्सर पेशंट्सान योग निद्रा करताना तांगेले ते मेंटल ते सायकॉलॉजिकल ते स्ट्रेस तांगेले ते उतावलापण तांगेले ते हें आसा पळय ते कशी उणी करूं जाता ते आय एम द फर्स्ट वन टू शो लायक हाऊ योग निद्रा कॅन रिड्यूस द स्ट्रेस इन सर्वायकल कॅन्सर पेशंट्स. तशी योग निद्रा हाऊ इट प्रिव्हेंट्स स्ट्रेस इन SSLC स्टुडंट्स. ते मी फर्स्ट स्टडी हांवें केलेलो हांव आनी म्हगे स्टुडंट्स आहा त्यावे हे दोन स्टडी योग निद्रा आनी ते हांव इन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट जावन केलेले हांवें. Because when we work in an institution, we do some things which are of the institutional priorities. And I strongly advocate आमी केन्ना institutional priorities घेवका केन्ना करताना. म्हगेले म्हूण एक वेण विशा खंय जमनी तें तशी. बाळेक मॅम तुम्ही संशोधनेंतू साहित्याक दिल्लेले ಕೊಡುಗೆ कसे पुरे आतां आमी फक्त सांगता कसं म्हळ्यार आमगेलें कॉन्ट्रिब्युशन कसं म्हणून हांव इतलें थंय 375 आर्टिकल्स बरयलेले आसा लेखनी बरयलेले आसा. आनी तांत भितर ह्या बुका भितर पुस्तका भितर मेल 2 पुस्तक येताची भायर 2 पुस्तक भायर येताची. मागीर हांव आतां 102 टेक्स्ट बूक चॅप्टर्स म्हणटा टेक्स्ट बूक चॅप्टर्स म्हळ्यार बुका भितर ते म्हगेले चॅप्टर ते पार्ट तसले 102 जाले म्हगेले हें केलां. तांत भितर म्हाका म्हगेले एक मस्त मना मस्त मोगा टॉपीक हांव सांगता ते इंडियन वेजिटेरियन डायट इन कॅन्सर प्रिव्हेंशन म्हणून हें एक 2010 भितर हांव बरयलेलो आर्टिकल. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम कोणें वर्ल्डा भितर ते इंडियन वेजिटेरियन डायट कशी कॅन्सर प्रिव्हेंट करता म्हणून एक बरयलेलें एक हें आसा ताजी तुमी हें 2010 ते 2010 भितर त्या टायमार कोणेंय ताजेर फोकस करनाशिल्लें इंडियन वेजिटेरियन डायट तेन्ना कॅन्सर प्रिव्हेंशन कोणेंय फोकस करना त्या टायमार ते बरयलेलें एक हें ते म्हाका मना मस्तची एक म्हणजे इट्स व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. मस्त म्हगेलें हें सुमार ताका मस्त त्रास पडला म्हळ्यार काय 8 महिने त्रास पडले नंतर ते बरयलेलें ಒಟ್ಟು 10 पेज आर्टिकल ते बट ते म्हाका मस्त एक हें आसा. तें
मस्त कितले की जन विंगड रिसर्चर्सांक विंगड संशोधन करताल्यांक ते एक चॅप्टर मस्त जन हेल्प पावून आज कितले की जन ते ज्युनियर स्टुडंट्सांक सಣ್ಣ रिसर्चर्सांक म्हणजे सಣ್ಣ चेडवांक तांकां पुरो मस्त हेल्प जाता रिसर्च ते आमी मस्त मना भितर अशी एक मस्त ಶ್ರೀಜಲ್ಲೇ ಕತೆ ಬರಲೇ ಅಧ್ಯ दॅट मेंटल सॅटिस्फॅक्शन असेल टायपाची एक हे आता म्हळ्यार तुम्ही ते बरयलेले आर्टिकल वाचितना कळता जाल्यार एक वेजिटेरियन हंतदकोने आम्ही ते दूर कोरयेत कंप्लीट नाही जाल्यार एक प्रमाणारी कोरयेत म्हळ्यार आज ते कॅन्सर कॉन्सेप्ट आयला कसं म्हळ्यार आता ते कॅन्सरांत दोन टायप एक कसं म्हळ्यार टोबॅको आनी अल्कोहोल इंड्युस्ड कॅन्सर म्हणून आसा या बीडी सिगरेटा मेनतीन एक येवचे आनी कसं म्हळ्यार आमगेली जीवनशैली चेंज जाली मेनतीन येवचल कॅन्सर जीवनशैली म्हणटाना आमगेले ते आमी कसं खाता पळय ते चेंज जाले मेनतीन ताजे मेनतीन कॅन्सर येता त्या विशयी आमी चड उलयना म्हळ्यार विल गो लिटल इंटू विंगड अंत वता सो थिंग आणि तुम्ही चेडवांक मार्गदर्शक जावन म्हळ्यार ह्या संशोधन क्षेत्रांत तूं मार्गदर्शक जावन तांकां एक गाईड करतर आसा ती सो तुमगेले 50 चड चेडू आतां भायल गांवांत ते करता आसा ती ह्या एक अनुभव कशी तुमकां मस्त खुशी जाता इत्याक म्हळ्यार आज हांव मेल केलो स्टुडंट्सांक पळयतना म्हाका मस्त खुशी जाता तांचे भितर हांव एक सांगूं एक 2-3 स्टुडंट्स हांव सांगता म्हगेलो एक स्टुडंट फरान फजल म्हूण आशिल्लो आमगेलो हांगा मंगळुरा भितर कोवीड आसतना तो एम्स दिल्ली दुखून गेलो मुख्य रोल घेतला ताणें कोवीड हांगा मंगळुरा भितर कितले प्रिवेंट करूं जाता तें आनीक आतां एक स्टुडंट आसा हांगा फादर मुलारा भितर एसोसिएट प्रोफेसर एलरॉय सेल्डाना म्हणून ही इज अ US ट्रेन्ड ऑन्को सर्जन कॅन्सर सर्जन तशीची डॉक्टर सुधीर प्रभू म्हणून आसा तो हाजे वयरी आमी मंगन कायले वयरी एक्टिवली वर्क करता आसात मंगन कायले केल्ल्या वयरी मस्त प्रॉब्लेम आसा सो सुधीर इज एक्टिवली वर्किंग I feel really proud as a teacher. I feel very happy when I see these students. There are many, but I just took some names. Farhan, excellent. Elroy, Sudhir. आणि आम्ही तुमगेला इंट्रोडक्शन दिता आसतना सांगले एक इंटरनॅशनल जागतिक जावन अंतरराष्ट्रीय मट्टान ते तुम्ही एक भरतनाट्यांतू ख्याती पावलेंती ब्रिटन राणीके వచ్చిన एक तुम्ही रायभारी जावन हेंगा देखून भारता देखून चिमकलें सो तुमकां भरतनाट्यांतू आसक्ती कशी आयले आनी कितले वर्स तुम्ही ते एक शिकलें ती हांव मेला म्हाका डान्स क्लासाक गेल्ले ल्हान आसतना तेसोन हांव डान्स क्लासाक गेलेलो 4 वर्स पडटना हांव डान्स क्लासाक गेला आनी म्हाका 23-24 वर्स हांव डान्सिंग केला जाल्यार एक तितले हाजे भितर I could achieve a lot. In fact, I'm the youngest dance Vidwan rank holder at that point of time. Vidwan म्हळ्यार आतां मास्टर्स डिग्री म्हणटा पळय तें विद्वान ग्रेड म्हळ्यार तें डान्स सर्कला भितर म्हाका विद्वान श्रीनाथ बाळिगा म्हणून आपोवचें दॅट्स द वे अँड म्हाका 19 वर्स पडटना विद्वान रँक विद्वान हें पास केला आनी फस्ट प्रायज म्हाका तशी आनी त्या टायमार आय वॉज अ व्हेरी फेमस भरतनाट्यम डान्सर I was also a Carnatic singer, but after 93 I stopped everything. This is something which I'm telling for all the students. This is important what I'm telling. आमकां एक करियर येता आमकां एक चॉयस दिता एक ह्यांग येवका की त्यांग येवका की that came across in my life. I took academics and I took research and went ahead. I didn't go into dance because दोन्ही बॅलन्स कोणूचे जायना यू हॅव टू टेक वन थिंग तशी आणि आता फुडें आमगेल्या कालांतू मलगडालांतू घरांतूची मने मದ್ದು ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಪುರ ಕೋರ್ನು ತನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತಂಗಲ ಆಯುಷ್ಯ ಪುರ ಆರೋಗ್ಯ ಪುರ ವಡ್ತರಸ್ತಸಿಲ್ಲ सो ह्या आत्ता प्रत्येकला ऐकलारी कॅन्सर अशी तशी रोग बीपी शुगर सो ह्या कितले सहाय करता ह्या विषयावर संशोधन जल्ला की संशोधन करचे अगत्य की तुमगेल अभिप्राय बाळीग हे मुख्य जाऊन जावका कित्याक म्हण सांगता आमगेल समाज सारस्वत ग्रामीण समाजान भितर कितले की मने मद्दो आसा एस्पेशली म्हाका एक विषय ते सांगोवपाची कसं म्हळ्यार आमगेले बाई मनशान बाळान धरताना विरशी म्हूण करताची आतां कितले की जन विरशी हें करनाची जाल्यार ते विरशे एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार ते तिगेल ते लॅक्टेशन म्हणजे दुधाचे ते इन्क्रीज जावं ते हें आसा आनी कसं म्हळ्यार मेन इम्पॉर्टंट आवसूक बॉडी इम्युनिटी हें करता आमी ते इंग्लिशान ताका सायंटिफीक टर्म कसं म्हळ्यार इम्युन मॉड्युलेशन अँड इम्युनोस्टिम्युलंट म्हणटाची म्हणटा तिगेल बॉडी इम्युनिटी चडटा दॅट
त्या हाजी वेरी कोणेंय केलेलें ना. आतां कसं जालां म्हळ्यार कितलीं जन विशय ह्या प्रकरणाची आय वूड ऑनेस्टली रिक्वेस्ट कसो म्हळ्यार आमगेले गौड सारस्वत कम्युनिटी आमगेले विश्व कोंकणी आनी तांणी ते डॉक्युमेंट कोन्न दवरका कसं जालां म्हळ्यार हे लुप्त जाता सद्दां ऑलरेडी लुप्त जाला आनीक हे लुप्त जावचे फुडें असल पळय कितलीं आसा ते डॉक्युमेंट कोरका कित्याक म्हळ्यार इतलीं हजार वर्सांचे ते हे आसा पळय ते इतिहास. धरोहर आमी आतां दुखून वता आसत तें आसा तशीच विंगडे फील्ड आसा मस्त आतां आमगेले मने मद्दूजो कसो जाल्यार ते डॉक्युमेंट जावका डॉक्युमेंट जाता ना मागीर सायंटिफीक वॅलिडेशन जावका ते दोनूय जावका आणि हे कॅन्सरात एक मस्त प्रमाणात येता आसतना हे प्रिव्हेन्शन करच्याक संशोधन कशी हेल्प जाता असं नाही प्रिव्हेन्शना भितर 2-3 प्रायमरी सेकंडरी आनी टर्शरी प्रिव्हेन्शन म्हूण आसता डिटेला गेल्यार खंडित एक टॉपिकाची टेक्स 1 hour एटलिस्ट बट बेसिकली हांव सांगता एक प्रिव्हेन्शन वीच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मेकिंग जनाक हाजे अर्बुदा विशयी एक अवेरनेस दिवचे आनी कशी ते सिम्पटम्स कशी हांग करची म्हणून ते एक विशय आनी कशें म्हळ्यार जेनेटिकली तुमी म्हळ्यार आमगेले ते हांत भितरची फॅमिली हांत भितर बिचीन ट्रेंड आसा की म्हणून एक पळोवन घेवची तेवूय एक आसा हे दोनूय इम्पॉर्टंट आणि तुम्ही आता संशोधक जावन मस्त साधन कोरून आता मार्गदर्शक जावन एक संशोधकांक सृष्टी करता असत तशीची आता एक संशोधन करता आसले युवा संशोधकांक तुम्ही कसं एक मार्गदर्शन दिता ती हांव युवा संशोधकांक एकच एडवायज कसो म्हळ्यार ते सता वेळ सांगलें की दर इज नो शॉर्ट कट अँड द सबस्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क इज हार्डर वर्क हे 2 पॉयंट उडदास दवरून घेवका आनी एक ऑफकोर्स देवाल एक अनुग्रह आसूका तागेले अनुग्रह नातल्या कांय जायना आनी आनमल्यान टिचर्साला आशिर्वाद आणि तुम्ही आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजांतू एक नाव केलेले संशोधक तशी ह्या एक समाजाक कोंकणी उल्लोपिंक कोंकणी समाजाक तुम्ही कसं एक मार्गदर्शन की एक संदेश दिवच्याक इच्छ पावता ती हांव एक कसो म्हळ्यार आमगे समाजाक एक हेल्थ केअर रिसर्च सायडा दुखून सांगचे कसो म्हणून जाल्यार आमगेले समाजा भितर कसो हेल्थ इश्यूज जाता ताजे वयर एक संशोधन जावका फॉर एग्जाम्पल आतां पारसी कम्युनिटी आसा पारसी कम्युनिटी भितर तांगेल्यान तो कॅन्सर हाय मस्त हाय इन्सिडन्स तांणी ते टाटा मेमोरियल स्टार्ट केलेले ते हाजे पारसी कम्युनिटीन JRD टाटा थंय म्हणटा ते पळय आमगेले समाजा भितर तें जावका जाल्यार म्हळ्यार आमगेले समाजाचो कसो प्रॉब्लेम आसा पळय आमी काम करनातल्यार कोण करचें आतां हांव वेळ सांगलें मने मद्दू वेर्शे एस्पेशली आमी आमगेले समाजाचे आमी आमगेले ते धरोहर आमी करनातल्यार आनी कोण करचें तें एक मुख्य आनी कसो म्हळ्यार रिसर्च म्हणटाना सपोर्टय जावका जाता फ्रॉम द सोसायटी फ्रॉम द कम्युनिटी दॅट इज इम्पॉर्टंट बट त्या नाशी कसले करूं जायना बाळीग मॅम आता ह्या एक भंगरा शिक्षण ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू तुम्ही कोणाक एक धन्यवाद सांगूका म्हणून असकी इच्छ पावता की ಧನ್ಯವಾದ ಮುಂದೆ ಸಂತ ನಾವು ಮೇಲ ಆ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲ ಚೆಳ್ಳು ಅಂಕ ಮೇಲ್ ಗುರುವರಿ ಅಂಕ ಮಿಗಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಸಹಪಾಠಿದ काम केलेले अंक मिगील स्टुडंट्स अंक तांकां हांव धन्यवाद सांगता जाल्यार म्हाका एक व्हडलें एक मनान तें आसा कसो म्हळ्यार आज हांव कसो आसल्यार आमी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान आमकां एक आशिर्वाद दिलेले आनी एक ताजे वटूची तेन्ना त्या टायमार स्वाम्यान एक हांव सांगता आसा 93-92 त्या टायमाचे आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान सुधींद्र मेडिकल मिशन म्हणून एक केलेलें आसा तेन्ना डॉक्टर रमेश पै डॉक्टर मुक्ता पै आनी डॉक्टर सबिता पै आमी स्टुडंट्स तेन्ना आमी वचून ते कॅन्सर ह्या सर्विलन्स हांगा वचून करता आशिल्ले तेन्ना एक स्वाम्यान म्हाका एक आशिर्वाद दिलेले चलडा बरें जावं तुका हांव PhD वता म्हणटाना बरें जावं तुका म्हूण सांगून त्या टायमान स्वाम्यान सुधींद्र मेडिकल ट्रस्टा दुखून 15,000 रुपीज ते एक आशिर्वाद जावन दिलेलो आसा त्या मणिपालाक इन्स्टिट्युशनाक ते एक आशिर्वाद जावन दिलेलो आसा त्या आशिर्वादा निमतीन ते हांव आज ह्या परिस्थितीक येवन सल म्हणे एक स्थानमान येवन पावका जाल्यार एक सलेने सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याचे आशिर्वाद म्हाका विंगडकनचे न्हय तें एक जिवना भितर हांव विसरना तें मुख्य गड लायफा भितर एक तशी
ऐकतानाच्या ते प्रत्येक असला आमगेल समाज अंत मस्त लोग असते आमगेल समाज म्हणणे प्रत्येक क्लांके तांगेले एक आशीर्वाद मिळणारी त्यांनी खंयेक वयले मटार केन्ना पावतात सांगता म्हणून केन्ना निदर्शन केन्नाय आमगेल स्वामेल आशीर्वाद असल्यारच पळय ताका मागीर हें कसलें येना अडचण येना सीदा बस साधनाची Yeah. तांगेले त्या स्वाक्ष हांवाची विंगड कोणेय ना ताजे तरी तशी आता तुम्ही एक संशोधन कोरनु आता मारक एक रोग अर्बुद त्या विषयारी कितलेक साध्य जाता हे मस्त वैज्ञानिक वैद्यकीय विषय आम्ही मस्त उल्लोचके साध्य जायना ज्या तुमगेल एक साधन तुम्ही एक संदेश दिल्लेले आमगेल ऐकोप्यांक आमगेल वीक्षकांक मस्त एक मना पावला म्हणून लेखता आणि तुमगेले एक बिझी शेड्यूल असलारी विश्व कोंकणी केंद्राक येऊन एक हे माहिती दिलेलाक भंगरा शिक्षण हे एक संदर्शन कार्यक्रमाक आयिडाक विश्व कोंकणी तर्फेन आणि आमगेल पूरे वीक्षकाल तर्फेन धन्यवाद सांगता. It was a pleasure to come here. Thank you for inviting. ಎದ್ದೊಳವರೆನ ಭಂಗ್ರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू डॉक्टर मंजीश्वर श्रीनाथ बाळिगा हांगेल संघात चल्लने संदर्शन कार्यक्रम तुम्ही पुराजने पळयला हे तुमका मस्त माहिती दिल्ले मस्त विषय तुम्ही कळयले म्हणून लेखून हा लेखता ह्या संदर्शन कार्यक्रम तुमका इष्ट जल्लारी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा तशी आमगेल विश्व कोंकणी चॅनल पळयता रबा. धन्यवाद.